Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. इल्लीगल पद्धतीन जे रिझर्वेशन केल्लें, पीक अँड चूज मेथड यूज करून जे रिझर्वेशन केल्लें ते सगळे हायकोर्टान आज भायर उडयलें. जेन्ना अती जाता थंय माती जाता. एक्स कावन्सिलर आनी कार्यकर्त्यांचे हांव अभिनंदन करता की असल्या परिस्थितीत सुद्धा तांणी लोकशाही सांबाळपा खातीर धाडस केलें, हायकोर्टात वचपाचे गट्स दाखयले अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट. आज हायकोर्टान जे डिसिजन दिलां ते खरें म्हणजे जाल्यार सरकाराचेर एक थापट मारिल्ली आसा. So Milind Naik is totally responsible on moral ground. Moral ground ताणें रिजायन जावचो ना, ताका सॅक करचो ह्या मिनिस्टरसून गव्हर्नमेंटान. कित्याक ही इज रिस्पॉन्सिबल. आयज हे लोकांक जे पयशे लोकांचे वेस्ट जाला, आमचे बाबा कॅन्डिडेट जे भोंवताले बाबा, सो हेजो सगळो जर रिफंड दिवपाक जाय जाल्यार मिलिंद नायकान रिफंड दिवचे. ते कोण हातूंत इन्वॉल्व आसा अर्बन मिनिस्टर ताका मुख्यमंत्र्यान पयलीं सॅक करचो आनी सगळी जबाबदारी आपल्या हातांत घेवन आपल्या गव्हर्नमेंटाची रिजिग्नेशन दिवचें आनी नवें इलेक्शनां वचचें. ते स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हणून आहा पळय, तो लाचार मरे तो स्टेट इलेक्शन कमिशनर आहा तो रिटायरमेंटाक हांगा गोंया आयिल्लो आहा दिसता म्हाका. चेंज फोंट मारून धांवणाक जाय, चेंज करपाचो कसलो फोंट मारून धांवणा पाहिजे गोंयच्यान. असले लाचार ऑफिसर गोंयान आमचे गोंयचें नांव कसो काबार करतात. आयज जो गव्हर्नमेंट प्रमोद सावंताक जो सरकार चलवता ताका सगळे कोर्ट तेमी बीजेपी सरकारान बोडसांत गेलो आहे. सो ते आज एक जजमेंट काडटाय, फाल्यां एक दुसरो जजमेंट काडटाय. सो कितें एक विश्वास करपाचो जजमेंट काय हो काडला तो. आज हो जजमेंटाचेर बरें म्हणलें या वायट म्हणलें, फाल्यां हो जजमेंट कितें जाता तो खबर ना. बिकॉज ऑल जजमेंट्स आर इन ऑर्डर टू इन्क्लाइन विथ द प्रेझेंट बीजेपी सरकार. कळलं की हे जी हायकोर्टान सांगला की इट शूड बी गिवन टायम बिकॉज वी आर गोइंग टू अपील इन सुप्रीम कोर्ट. सो बेस्ड ऑन दीस म्हाका दिसता स्टेट गव्हर्नमेंट मस्ट हॅव इज टेकिंग अ डिसिजन. बिकॉज आजूच जाल्लें आसा, हांव पणजे पावना. सो स्टेट गव्हर्नमेंट म्हणल्यार एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्युनिसिपालिटी will have to take a decision to go to Supreme Court. So maybe the file is being processed. So how whether but I think they will go because the way AG has said, it shows that their intentions are to challenge the order. So they will have to go to Supreme Court.